म्हादयची मिटींग जाली, कितें डिस्कस जालें? आयज म्हादयची मिटींग जाली आनी तुमकां खबर आसतलें म्हादय ही कमिटी फॉर्म करपाची फाटल्यान म्हाजो खूब हातभार आसा. कारण जेन्ना विधानसभेन येयले खूब जाणांनी खूब कितें कितें म्हटलें की म्हादयची कमिटी तुमकां कित्याक जाय, कमिटी आमी फॉर्म करूंक सोदना, हें तें सगळें जालें. पण जेन्ना आमी डिमांड घातलेलो की एक रिजन आसलो की ही कमिटी करून आमी तेजेर इन्वेस्टिगेशन करपाची गरज आसली की खंय डायवर्जन जालां, कितें ना, तेजी इन्वेस्टिगेशन खूब गरज आसली. आनी कंटिन्युअसली जेन्ना कमिटी फॉर्म जाली, डिमांड करून फॉर्म जाली, तेन्ना कंटिन्युअसली म्हाजी लेटरां गेली. हांवें चेअरमॅनाक लेटर घातलें की बाबा आमचे कमिटीचे थ्रू जाता कितें. कित्याक पयलूच जी इंट्रोडक्टरी मिटींग आसली ती फर्स्ट मिटींग आसली, तेन्ना व्हडलें कांय जावंक ना. तेन्ना फक्त सांगलें अशें अशें म्हादयची आसा, इतलेंच सांगलें. तेज्या फुडें वर्सभर तेंच्यांनी मिटींगूच घेवंक ना, हें सगल्यांक खबर आसा. आनी जेन्ना जानेवारीन जेन्ना बोवाळ जालो, परत आमी डिमांड केलो की मिटींग जावपाक जाय, एसेंब्लीन डिमांड केलो की मिटींग जावपाक जाय, तेन्ना जानेवारीच्या 8 तारखेक दुसरी मिटींग जाली. ही सेकंड मिटींग आसली आनी त्या मिटींगेक आमी तांकां इनपुट्स विचारले की कितें जालां एक्झॅक्टली, आजचो स्टेटस कितें आसा. त्या मिटींगेक तेंचेर स्टेटस कांय नासलो. ते म्हणटा प्रवाह जाले म्हणून. आनी तुमी पळयलां आसतलें प्रवाह जेन्ना जाली, कमिटी फॉर्म जाली, तेन्ना सगल्यांक पेडे खावयले. इतले उमेदीन जाले, जो BJP पक्ष आसा तो इतलो उमेदीन जालो की आमी म्हादयचो बॅटल जो आसा तो जिखलो. पयलूच शिता फुडें मीठ खावप म्हणटा पळय तें त्या दिसा दिसून येयलें. आनी आयज आमी पळयता की जेन्ना परत जानेवारी जावन एसेंब्ली जाली, एसेंब्लीन परत आमी विचारलें की मिटींग जायना. फुडें आमी जो डिमांड जेन्ना जानेवारीन मिटींग जाल्ली तेन्ना आमी डिमांड घातलेलो की आमकां कमिटीक सायड इन्स्पेक्शन जाय, जॉयंट इन्स्पेक्शन, थंय वचून पळोवपाक जाय की एक्झॅक्टली जाला कितें. की कमिटी आमी फॉर्म बेश्टी हांगा बटाटे खावपाक जावं हांगा च्या घेवपाक लागून कमिटी फॉर्म करूं ना. हांगा कमिटीक आमी येता आमचो टायम काडून, आमी येता मुद्दम हांगा आयकोपाक, जाणून घेवपाक लागून की ते एडवोकेट तुमी सुप्रीम कोर्टान घातला म्हणटा, जे WIDचे ऑफिशल्स आसा ते सांगता आपणाचें कितें. सो जें आसा तें आमी मिन्स कळपाक लागून एक्झॅक्ट कितें चल्लां तें. बट जेन्ना 8 तारखेचो जी जानेवारीच्या 8 तारखेक जी मिटींग जाल्ली तितून डिमांड क्लियर आसलो. आमी सगल्यांनी डिमांड घातलेलो आनी ती मिनिट्स ऑफ मिटिंगानूय आसा की इन्स्पेक्शन, सायड इन्स्पेक्शन त्या कल्सा बांदोरा प्रोजेक्टाचेर सायड इन्स्पेक्शन जावपाक जाय. आमी पळोवपाक जाय वचोन एक्झॅक्ट जालां कितें तें, ना की प्रवाहूच वयतले आनी ते सांगतले आनी डायरेक्शन दितले, अशें जावपाक जायना. सो आमी तो डिमांड जो आसलो तो फॉरवर्ड केल्लो, तो डिमांड फुडें घातलो म्हणटा. तेंच्यांनी ते सायडी म्हटल्यार कर्नाटकाच्या चीफ मिनिस्टराक तो डिमांड धाडलो म्हणटा, पण तेजी कांय रिप्लाय येवंक ना म्हणटा. म्हटल्यार आतां म्हाका खबर ना की सरकार जो डबल इंजीन सरकार म्हणटा, गोंयांनी BJP, सेंटराकूय BJP, इतलो सरकार आसून बसून थंय भिवून फाटीं रावता आनी तो फुडें कांयच करिना. आयचे मिटिंगेची शॉर्ट अपडेट तुमकां दिवपाक सोदता. आयचे मिटिंगेक परत आमी विचारलें की जालां कितें, कित्याक तुमी परत मिटिंगेक आपयना. 6-7-8 म्हयन्यांनी मिटींग आपयली. आतां ऑक्टोबर जालो, जानेवारी टू ऑक्टोबर 10 म्हयने जाले. 10 म्हयन्यांनी तुमी मिटींग आपयली. ओके, 10 म्हयन्यांनी मिटींग आपोवन तुमी केलां कितें, हें तांकां प्रश्न विचारलो तेन्ना तेंचे कडेन उत्तर हें आसा की आमचे कडेन कांय ना. आमी सबज्युडीस मॅटर आसा, सबज्युडीस तो एडवोकेट सुप्रीम कोर्टाक तांकां करोडांनी पयसो फी आमी दिता, ते म्हणटा सबज्युडीस आसा. दुसरे WIDचे ऑफिशल म्हणटा सबज्युडीस आसा. तिसरो चीफ सेक्रेटरी म्हणटा, जो WID सेक्रेटरी आसा तो म्हणटा सबज्युडीस आसा. आनी चेअरमॅनूय म्हणटा सबज्युडीस आसा. अरे नाल्यार कमिटी कित्याक आसा? सबज्युडीस म्हणून थंय ते डायवर्ट करीत रावले. तुमी पळयलां आसतलें लास्ट टायम तेंच्यांनी ऑलरेडी प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो, बाकीचे जे सोशल वर्कर आसा तेंच्यांनी रिपोर्ट केल्लो. त्या टायमार तेंच्यांनी पळयलां की ऑलरेडी डायवर्जन जालां, थंय ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन जालां आनी हो आमचे म्हणटा की थंय वचपाक मेळना, थंय हें करपाक मेळना. आनी आयज डिसिजन घेतला सुप्रीम कोर्टान अपील करतले. सो आतां हितून अशें कळोन येता की हो जो सरकार जो आसा, सरकार सामको मिन्स तेंचें एडमिनिस्ट्रेशन टोटल कॉलॅप्स. म्हटल्यार 10 म्हयन्यांनी तांकां याद येता की आतां कांय जावपाचें ना, आतां आमी सुप्रीम कोर्टान या. 10 म्हयने लागता आनी तेंय बीन आतां 25 तारखेक म्हणटा. 25 तारखेक जेन्ना ओपन जातले कोर्ट तेन्ना घालतले म्हणटा. म्हटल्यार हें चल्लां कितें? हितून इतलेंच कळटा की सरकार सिरियस ना. सरकाराक फक्त आतां हें चल्लां पळय, आतां सगळें खतखतें चल्लां पळय, हे खतखत्यानूच बिजी आसा. म्हादय जो आपणाची आवय म्हणटा, हे आवयक लागून वाचोवपाक लागून जे फास्ट फॉरवर्ड स्टेप्स घेवपाक जाय, हे स्टेप्स आतां तरी आमकां मात्तूय दिसून येना. आनी आयचे मिटिंगेन तरी प्रूव केलें. तेन्ना हांवें आनी एक विचारलें की जी प्रवाह आसा, प्रवाह कमिटी फॉर्म केल्या, हेजो हें कितें आसा, म्हटल्यार तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसा. म्हाका चेअरमॅना कडेन उत्तर अशें येता की तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी एनफोर्समेंट म्हणटा ते. आतां एनफोर्समेंटूच रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेच्या फुडें कांय ना.
म्हटल्यार आमी आतां हांगा येवपाचे च्या घेवपाची थंय कितें चिवडा कितें दिता तो खावपाचो जावं बटाटे वॉटेवर कितें दिता तें खावपाचें आनी बरें तुमकां प्रेस बायट दिवपाचें परत घरा वचपाचें. आनी गोंयकारांक जें आसा हो सरकार असो आसा की गोंयकारांक तुमी सुशेगाद रावा, थंय उदक डायवर्ट जावनी आनी आमी तानेक पादेशेर जावन आमी मरोनी, गोंयकारांनी मरोनी. कित्याक जेन्ना आमी पळयताले एलक्यू घातलेले आमी पळयलां की कितलेशे गांवांनी 89 गांवांनी विलेजीन जे एलक्यून आमकां येयला रिप्लाय 89 विलेजींनी वॉटर शॉर्टफॉल आसा. हो PWDचो रिप्लाय जो आतां DDW जाला. म्हणल्यार तुमी चिंतूंक शकता की गोंयान इतलो शॉर्टफॉल आसा आनी सरकार सिरियस मात्तूय ना. म्हादय डायवर्ट जाता डायवर्ट जावनी. दुसरें तुमी पळयता आसतले महाराष्ट्राचे जावं जे कर्नाटका बॉर्डर पार्ट्साचे हें आसा ते बसून आयज ओपोज करता. ते म्हणटात हें आमकां डायवर्जन नाका म्हणून, कित्याक तांकां खबर आसा म्हादयचो कितलो इम्पॉर्टन्स आसा. सरकारान आजून पर्यंत तांकां अप्रोच जावंक ना, जावं तेंचे कोण आसा तेंचो जो टीम केल्ली आसा तांकां अप्रोच जावन तेंचे कडल्यान तेंचो पॉयंट ऑफ व्यू कितें आसा तो अंडरस्टँड जावंक ना. जावं कमिटीक हांवें आनीक तांकां सांगलें की आमी वचून अप्रोच जावपाची गरज आसा की सगळे सायडीच्यान आमीय पळोवपाक जाय की तेंचोय व्यू पॉयंट कितें आसा, तेंचोय समज आमकां तेंको मेळटा सगळे मेळोन फायट करूं शकता. पूण अशें कांयच चलना हांगा. सिरियसनस म्हणटा ती मात्तूय दिसूंक येवना. ते फक्त म्हणटा सबज्युडीस. आतां ही मिटींग जी आसली फक्त सबज्युडीस सांगपाक, तें आमकां म्हाका दिसता वॉट्सॅपार पासून घातलेलें न्हू, नाल्यार तें जातलें आसलें, नाल्यार एक मेल धाडलेली आमकां, नाल्यार तें जातलें आसलें. हांगा आपोवपाची गरज नासली. हें नेमसेक आयज मिटींग घेतल्या, नांवा पुरती मिटींग आसा आनी ते एडवोकेट आसा ते एडवोकेट फक्त सांगता कितें सबज्युडीस मॅटर आसा, आमी डेट घेता तारीख पे तारीख. आतां ही केन्ना तारीख मेळटली म्हाका तरी खबर ना. तुमी तारीख खंयची सुप्रीम कोर्टाची तारीख ज्यो आसा जावं खंयच्या कोर्टाची त्यो तारख्यो केन्ना मेळटा तें म्हाका खबर ना. सो हें डबल इंजीन सरकार, BJPचें सरकार, हेंचें एडमिनिस्ट्रेशन हें टोटल कॉलॅप्स जाला. आनी तेंचे कडेन जो गुगल इमेजीस पासून तेंचे कडेन ना. आमी तांकां विचारले गुगल इमेजीस तुमी जो गुगल अर्थाचे थ्रू तुमी इमेज काडपाक, हे सादो कोणी काडपाक शकता. डिपार्टमेंटान त्यो इमेजीस हाडून आमकां दाखोवंक जाय आसल्यो. आयज थंय स्क्रीन आसली ते स्क्रीनीर दाखोवंक जाय आसल्यो, मात त्यो दाखोवंक ना. सो हितून कळटा की आमच्या सरकाराक ते करपाचें ना, तांकां पॉलिटिक्स घेवपाचें आसा, हें फुडें फुडें धुकलुपाचें आसा. आनी म्हादय डायवर्ट जाताना म्हादय डायवर्ट जावनी हें आयज हें चल्लां. आनी ही मिटींग जी आसली ही नेमसेक मिटींग जाल्ली आसा. नथिंग हॅज बीन डिस्कस, ओनली खाली चाय पे चर्चा न्हू, ही चाय बेश्टी टायमपास, लोकांक चाय पिवपाचें धाडपाचें. हांगा फक्त डिस्कशन इतलेंच जालां की सबज्युडीस मॅटर आसा आनी सबज्युडीसाक लागून आमी सुप्रीम कोर्टान डेट घेतले. आतां प्रत्येक मिटिंगाक ते एकूच सांगता आमी डेट घेतले. आतां कसली डेट ती तुमी चिंता मातशी, कसली डेट ती परत कोर्टान कसली अपील करूंक ती ही कोर्टान अपील करपाची एकूच आसा पळय. आतां इतली सादी गजाल, डबल इंजीन सरकार कितलो फेल तो तुमकां सांगता. ही कोर्टान डेट तारीख कसली घेता की आमकां इन्स्पेक्शन करपाक दिवचें म्हणून. आयज म्हादय आमच्या गोंयान येता आनी थंय वचोन आमकां कोर्टान म्हणल्यार आमकां डायरेक्शन कोर्टा कडेन मागपाक पडटा. हांगा थंय नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर आसा, थंय अमित शाह आसा, तो थंय वचून भाशणां दिता. तांकां वचून सांगपाक गरज ना. हांवें तेंच सांगलें की तुमी तांकां सांगा मरे म्हणून, तुमकां प्रोटेक्शन आमकां प्रोटेक्शन दिवपाक जाय, नाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें प्रोटेक्शन दिवन या, आमी येता म्हणून सांगलें. बट ते म्हणटा तांकां कितें सांगपाचें, आमी सुप्रीम कोर्टान या. आनी सुप्रीम कोर्टान भायर घातलें जाल्यार थंय आमकां इन्स्पेक्शन केन्नाच करपाक मेळची ना. ही रियलिटी आसा. सो अशें आसा की डबल इंजीन नेमसेक. हांगा ते फोयले इंजीन म्हाका दिसता इनडायरेक्टली थंय सपोर्ट करता काय कोण जाणा. कित्याक तुमी वचोन थंय अप्रोच जावन तांकां एटलिस्ट विचारा तरी न्हू बाबा आमी कितें करतले, आमकां हांगा इन्स्पेक्शन करपा. अरे सादी आतां कमिटीक तुमी वचपाक दिवंक शकना, थंय म्हणटा ऑफिसरांक धाडपाचें. अरे ऑफिसरांक धाडूं कितें, फाल्यां ऑफिसर मॅच फिक्सिंग केलें जाल्यार जसो NIAचो ऑफिसरांनी मॅच फिक्सिंग केली आनी NIAन रिपोर्ट बरोवन दिली, नाल्यार सेम थींग थंय जातलें. थंय हे ऑफिसर कोण भायले आसा तांकां थंय खंयच्यान भायल्यान धरतले, दिल्लीच्यान धरतले आनी खंयच्यान धरतले आनी तांकां जाय थंय सेटींग करतले. आमी कशें सांगूं शकता. ताका लागून आमी जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा लोकांक आमकां आवाज आमी उलोवंक शकता लोकां कडेन आनी लोक आमकां सांगता बाबा हेची गरज आसा. सो आमी रिप्रेझेंटेटिव्ह थंय वचपाक जाय. सो हेका लागून आयज आमकां सुप्रीम कोर्टान वयचें पडटा आनी थंय आनीक करोडांनी पयशे मोडचे पडटले. थंय कितें निकाल येता तो खबर ना, पूण करोडांनी पयसो गोंयकारांचो वयतलो, सामान्य गोंयकारांचो वयतलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.